आमचे जिल्ह्याचे मेंबर बाय तुम्हाला काय बाय कागदांना देव बरे करू शकता. There was no need for voting, and Sri William Bareto was elected unopposed as Sarpanch, and Miss Annie Pereira was elected unopposed as Deputy Sarpanch of Village Panchayat Ganna, Murmugao, Goa. Accordingly, Form 6 is given to Sarpanch and Deputy Sarpanch. जरी तर हांवें जर हांव फॉल्स जालो जाल्यार हे सगळे 5 बीन आमचे बरे अशें नासलोले. आमी आज आउट ऑफ 9 आमी 6 आमी एकवटान आहाय आनी तो आलेकलो आहा 7 दिवून आहा पूण तो मातशें डिफरन्स करता. आज आमचे 9 जाणांतले आमी 6 आहाय. हिंगा दाखोवन दिताय कोण हिंगा हें तो सरपंच ते दिसा आमी नॉन कॉन्फिडंट मोशन हाडलें आनी त्या मोशनाचे तेगे आमी सगळी गार्बेज दाखयली. तेजे तें सारकें फ्रस्ट्रेट जालें, तेका खबर ना कितें उलयतलें. आनी म्हाका आख्खो लोक वळखताय टोनी आनी हांव अनुष्का प्रोप्रायटर. फकत तें दीस प्रेसाचेर म्हणटा टोनी डिकोस्टा तेणें तर म्हाका सांगलोलें मुडो जाल्लोलें हो टोनी अनुष्का प्रोप्रायटर म्हूण तेजो लोकांक खोट्टाले. लोक जाणाय हांव कितें तो आनी तेंय इसरोलें आपूण सरपंच म्हणटा तेणें मुडो जाल्लोलें आपूण लोरीन सरपंच आनी फेलिक्सागे बायल क्विक सर्विस टायर आहा तेगे बायल म्हूण तेणें सांगून जाल्लें. आयज तुमी चोयलो आसतो गेले ते फाटी आमी गेले ते जाणां कितुलें आख्खें गार्बेज आख्खे गोंयांत देखून खंयचे एकोडे पंचायतीक असो गार्बेज ना. दुसरी तेणें हिंगाय मेस केला. दुसरी आनी म्हणल्यार आमगे ओल्ड पंचायत आहा हेणें भुरग्यां नांवांत कितें म्हणल्यार मुगुबल कार्ड आमचे कोणाक गरिबां दिताय, कोण काम करनाय, कोण बेकार आहाय तांकां दिताय. हेणें कितें म्हणल्यार आपणागे चेड्या नांवान भुरग्यां नांवान चोय 3 मुगुबल कार्ड एनओसी घेयले. चोय 3 भुरग्यां नांवान एनओसी घेयले आनी आमगे ओल्ड पंचायत आहा न्हू ते ओल्ड पंचायतीक दवरले आनी तेच तें रेंट घेता. एक लाख 8,000 10,000 रेंट घेतात. आनी वयल्या म्हणटा हांवें गाडी 100 देश कुसाक घेयल म्हणटा हांव बरो ओल्ड बिजनसमॅन. तुमकां जाय जाल्यार आतां ती वचोन आमचे गाड्या कडेन तुमकां दाखयता. तुमकां थिंग गाड्याक वचोन ते पडते ओल्ड पंचायतीक गाडी घायलो आहाय आनी हें पड गरिबांगे काम कोण बेकार जालो तेणी तेंकां दिवपाचें. हेणें आपणागे भुरग्यां नांवान हे गाडी घेवन तेंचे जियेता. इतुलें तुमी चोयल्यार ते आमगेले ओल्ड पंचायतीक चोयल्यार एक सारको बाजार जायन उडयलो आहा. वयर थिंग मेस ही पंचायती कडेन स्क्रॅप आनी थिंगाय. आनी आज आमगेलो नेवो सरपंच आमी एक नेवो सरपंच काडला गेले ते फाटी म्हाका सांगता तें कितें म्हाका फरसाण देंवयल म्हूण. म्हाका फरसाण देंवयल्यार म्हजें मशीन घालून जाल्लोलें. हांव मुगे टर्म जायनासतना 20 दीस पयलो हांव देंवलोलो. तेचो हिंगा पंचायती रिकॉर्डार डायरेक्टराकूय रिकॉर्डार आनी तेज भाशेन हांव डायरेक्टराक आनी सगळ्यांक गव्हर्मेंट सर्वंट हाका थँक्यू म्हणटा. आमगे बरे भाशेन आज तेणी आमकां हें हाचें इलेक्शन आमकां बरें दिलें देखून. थँक्यू. सुवातेर जो गार्गां दिता कित्याक हो म्हाका आयज दीस फावो केलो म्हणून आनी तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा हे म्हजे पंचांक जो म्हजे फाटल्यान तुमी चोयला. आमचो एक सरपंच आसा मागीर आमचो पंच मार्कूस पंच घेतले तशेंच आतांचे डेप्युटी सरपंच बाय एनी तशेंच आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच बाय फिलू आनी म्हाका आयज अनओपोज म्हणून वेन्ना पंचायतीचो सरपंच कसो आनी बाय एनीक डेप्युटी सरपंच कशें निवडून दिलें म्हणून हांव ताका काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो सपोर्टर आनी म्हजो खास सपोर्टर मिंगेल हांगा आसा तेणी म्हाका आयच्या दिसाक हे दिसाक भरपूर सपोर्ट केलो. हांव ताकाय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आनी आमचे स्टाफ जाणे आज आमकां बरे भाशेन हे इलेक्शन जावपाक बरे भाशेन आदार दिलो म्हण हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचें मुखलें डेव्हलपमेंट म्हणजे आतां मॉन्सून पावल्लें आसा, रोखडी मॉन्सून येतली, तेज्या पयलीं इलेक्शन आसात. इलेक्शनाचो कोड लागतलो मॉन्सुना पयलें. सो मॉन्सून प्रिपेरेशन पयली प्रायोरिटी आसतली म्हजी. कितें डिसल्टिंग आसता, थोडीं झाडां पडपाची आसतात, ती काट करपाची पयली प्रायोरिटी दितलो. आनी थोडे इंटरनल रोड आमचे उरलेले आसात, प्री मिक्सिंग करपाचे उरलेले आसात, ते प्रायोरिटी घेवन काम करतलो. आनी तुमी जाणा लास्ट आमी प्रेस केले तेन्ना आमी हायलायट केल्ले आमचे गार्बेज इश्यू. जायते कडेन एक ब्लॅक स्पॉट आसात गार्बेजीचे. थोडे थोडे खूंय लोकल्स जे वयतात तेन्ना हिंगा तिंगा उडयतात बायकान वयता तेन्ना. ते मेन कलेक्ट करून सेग्रिगेट करून आमी ते क्लीन करूंक सोदतले आमचे पंचायती सपोर्टरान सपोर्ट घेवन सगळ्यांचे. आनी तुमी जाणा लास्ट आमचे एक्स सरपंचान बाय लोरिनान आमचे एक्स सरपंचाचे दोनीचे जायते एलिगेशनां गेली. जावं ते 150 प्लॉटाचेर तेजे गाडयेचेर देखून येयले. ती पळय तेणी एलिगेशन केलें ती सगळी फॉल्स, ताका बेस कांय ना एलिगेशनाक लागून. ते 150 प्लॉटाचेर एलिगेशन केलां ते कंप्लिटली फॉल्स, ताका एक बेस नासतना एलिगेशन केलें. आनी आमचे एक्स सरपंचाक ताणें असो ब्लेम करपाचें न्हय एलिगेशनाक घालून. हेजेर हांव तुमकां क्लॅरिटी दिवंक सोदतालो.